रुमसो आमी घेतात आमचे मदें आसा गोवा फॉरवर्डाचो चीफ एक्स डेप्युटी CM XPWD मिनिस्टर विजय सरदेसाय मागता हांगासर माचयेर तांकां एस्कॉर्ट करूंक आमचे वॉलंटियर्स आसात तशेंच फादर तशेंच आमचे मदें आसा फादर एंटनी कार्वालो असिस्टंट टू द पॅरिश प्रिस्ट एट सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट चर्च बेनॉलम तेच भाशेन आमचे मदें आसा एसलिना एक्स सरपंच आनी पंच आमच्या पेडा वाड्यांतले तेच परी आसा जॉनी क्रास्टो आनी फ्रांसिस्को माचयेर येवंक आनीक Camilo Baptista, the ex-MPT football player. तेच परी आमचो सरपंच झेवियर आनी पंच जेन्सिया मागता आमचे प्रेसिडेंट Cajetan Fernandez आणि लुईस फेर्नांडीस तांकां माचयेर एस्कॉर्ट करूंक. तेच परी आमचो केरी आकाय मागता माचयेर येवंक केरी बाब फाटल्यान Now we'll be presenting a small token of love and appreciation to our dignitaries up on stage. मागता स्वयंसी ताई एक फुलांचो बुके दिवंक टू मिस्टर सर विजय सरदेसाई. सगळ्यान मोठ्या ताळयो पिडच्यो. Next, Cajetan to Father Anthony Carvalho. ताका बुके दिता सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो. Joy run to Eslina Fernandez. Roseward to Johnny Crasto. Pio Fernandez to Kerry Fernandez. मागता सिल्वाना लागीं सिल्वान जेन्सियाक फुलांचो बुके दिवं शेल्टन दितलो काबिलो बाप्तिस्ताक फुलांची भेट दितलो ऑफ रॉसफोर्ड आमचो मारगांवचो काउन्सिलर पॉप फ्रांसीस आका फुलांची भेट दितलो पॉप शेल्टन आयज आमी हांगासर एक ल्हानशी माचयेर आमी एक मांडावळ दवरल्या सांगपाचें म्हटल्यार आमचो फादर एंटनी कार्वालो असिस्टंट पॅरिश प्रिस्ट 6 वर्सां आमच्या इगोर्जीन ताणें वावर केला आमच्या गांवांत जायते ताणें केला ताका सृश्टीचो जायतो मोग आसा कोश्टी तो शेतांत वावर करपी झाडां रोवपी आनी फादर आमकां ह्या वर्साक तो दुसरे कडेन वेता फुडलें शिकोवप करूंक तो जापानाक वेता देखून आयज ताका आमी फेलिसिटेट करतात हेल्पिंग हँड पेडा बॉयज हे ताका आयज फेलिसिटेट करतात मागता विनिताय दोन उतरां म्हणूंक आतां आमच्या मदें आसा बाय विनी सगळ्यांनी विनीक मोठ्यान ताळयो मारच्यो. थँक्यू. देवाचे कृपेन बोलोली सांग सगळ्यांक तुमकां मोगाच्या आवडेता आनी म्हाका हे म्हाजेर संदी दिल्ल्या खातीर हेल्पिंग हँड्स ऑफ पेडा बेनावली आनी तांची आखी समितीक हांव दिनवासता. गोरवांचो एक हिंड आसता आनी हो हिंड बरो उरतलो जाल्यार ह्या गोरवांक राखोवंक एक राखणदार आसता कित्याक तो तांचो परामर्श करता तांकां कितें जाय तें दिता खावपाक चोरवाक व्हरता असो बरो परामर्श करून हो गोरवांचो हिंड बरो उरता. तेच परी आमच्या क्रिस्ती जिवितान आमी सगळीं बरी उरतली जाल्यार आमचें ओत्मीक जिवीत बरे भाशेन वाट जातली जाल्यार आमकां एक बऱ्या गुंगल्याची गरज आसता आनी तुमकां तर आतांच सांगलां आमच्या बऱ्या गुंगल्याची चोडा मोगाचो आमचो फादर एंटनी आमचे हे फिरगोजीन 6 वर्सां फाटीं तो आयलो. ल्हानवीक
आनी खालतो हस्त्या तोंडाचो हस्त्या मुखामोळाचो याद निघतो जायतोच वावर ताणें केलो आनी आतां आदिवस करपाचो वेळ पावलो काळजांक दूख भोगता पूण आयज व्हडा खोशयेन आनी उमेदीन ह्या सगळ्या लोकांक हुजीर तांचे हे फेलिसिटेशन करपाक आमकां चड उमेद भोगता कित्याक तो न्हूच फकत थोड्यांक पूण सगळ्यांकूच आख्खे फिरगोचेर बरी भाशेन तो वावुरलो ताका कसलीच अंतर नासली व्हडांची ल्हानाची जावं गरिबांची जावं क्रिस्तांची पूण तोच एक सादो साकूर कसो सामकोच जेजूचो रूपकार कसो तो आमचे फिरगोचेन वावुरलो न्हूच मोग ताका फकत गांवच्या लोकांचो पूण सोमेस्तांचो भुरग्यांचो ऑल्टर सर्वस ल्हान भुरग्यांक वयर काडपाक आमचे यूथ आमची तरणाटी ती वाडलेली सगळ्यांक बरे भाशेन राखपाक आनी तांकां बऱ्या सौरवान जेजूच्या ओत्मीक जिवितान वाडोवपाक तो वावुरलो आनी एक यादने कसो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आमचे खातोक धर्माक कितलो वावर आसता तरी पूण इतलो वावर आसूनय आमच्या फिरगोचेर जायतीं भाटां शेतां आसात तांकांय ताणें नेटयली आनी नेटयली म्हणजे जी शेतां पाड जाली इतलीं वर्सां ती रोय नाहलोली पण आमची ही शेतां कोणसा भांगराच्या कोणसा सारकी ताणें नेटयली आनी न्हूच फकत नेटयली पूण ह्या ताच्या कोश्टी वावराचो फोड कसो आमी बी जायते फावटी तांचे शेतांतले आमी फोड कशे भात विकते घेवन ह्या सगळ्या फिरगोसकारांक ताणें पोसली आनी थोडी भाटां आमची जी आसली ती फोडांनी पेडांनी ताणें भरून ताणें ती रोयली आमी ताका म्हणटा फादर तूं कांय आसना हांगा पूण ओके ताची कितलीच तोखणाय केल्या म्हाका दिसता की रात सोडटली पूण जाणा हांव तुमकां वेळ जाता तर इतलो बरो मोलादीक आमचो तो यादनीक आमी सगळीं बाणालकारां ताका बरें ते आवडटात आपले फुडलें शिकप करून तो भायल्या परदेसान वेचो आसा ताचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमी मागता आनी बरी सावध आनी भलायकी ताका मागता देवा बापाचो मोग जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट फादर तुजे सवे सदांच आसूं देव बरें करूं देव बरें करूं बाय विनी तुजें मोवाळ उदकाक लागून आतां आमी फेलिसिटेशन करतले मागता फादर ताय मातशें मुखार येवं आयज आमी ताका एक शॉल घालतले आनी मोमेंटो प्रेजेंट करतले मागता आमचो काउंट्स ऑफ फुटबॉल प्लेयर कामिलो बाप्तिस्ता ताका शॉल घालचें मागता सर विजय आणि एस्टिना ताई फादराक एक ल्हानसो मोमेंटो दिवं सगळ्यांनी मोठे ताडेपिडीचे आणि मागता फादरला एक दोन उतरां थँक्यू बाबिलेस भगिनानो हांवें गरजेन सांगलोलें फादिगाराक म्हाका फेरवेल नाका म्हणून फादिगारान आयकलोलें हेल्पींग हँड्स हे आमचे भाव आनी म्हाका उलो मारलो येवन सोदता म्हूण आनी तुगे थंयसर येवन आख्खी एक तुका भेट दिवंक सोदता म्हूण ना म्हणून जावंक ना म्हजे लागीं कित्याक हेल्पींग हँड्स हांगासर कितलो बरो वावर करतात तो हांव जाणा जरी हांव डायरेक्टली इनवॉल्व ना पूण हांव थंयसर जायतो बरो वावर केला त्या वावरा पासून तांकां शांती दिता आनी परबी दिता ताणें हो वावर सदांच चालूच दवरचो म्हूण तांकां सत्कार केला देखून तांकां देव बरें करूं म्हणटा सगळे तांच्या वावराचो देवा सदांच उपट बेसावा देवा विनंती करता देव
माचयेर आशिल्ले सगळे माणूस आनी ह्या हेल्पिंग हँड्स ऑफ पेडा ऑर्गनायज केल्ल्या कोंकणी शिवाक हाचेर आशिल्ले हजारांनी लोक पयले फावटीर हेल्पिंग हँड्स ऑफ पेडाक हांव बरपी दिता कित्याक तांणी ह्या कोरेजमाचे पयले शेनवाराक एक फुडाकार घेवन एक बरो पाद्री भाव जो फुडें वता तो फॉरवर्ड वता जो जपानाक वता फुडें शिकपाक ताका रिकॉग्नायज केला ताजे समाजान जे काम केलां ताका एक रिकॉग्निशन दिलां आनी दुसरें म्हणल्यार आज हो कोंकणी शो करून ताणी दाखोवन दिला की गोंयकार हे एकवटान रावले जाल्यारूच गोंयकारांक फुडार आहा आज आमी कार्नावाल केलो थंय आमी हिंदी म्युझिक आनी भंगरा म्युझिक चलोवंक ना आमी फक्त कोंकणी नाजाल्यार इंग्लीश चलयले ते भशेन म्हाका दिसता गोंयांत आमकां एक कल्चरल मर्जर जावपाक आमकां जे सरकार शिकयता आमचे इतिहास दुसरो दाखयता आमकां कल्चर दुसरें हाडूंक सोदता ते गोंयकारांनी एकवट दाखोवपाची गरज आहा आनी गोंयकारांचो एकवट फक्त कोंकणी ना आनी कोंकणी घेवन फुडें जर वतले जाल्यारूच गोंयकारांक फुडार आहा म्हणटकर हांव हेल्पिंग हँड्स ऑफ पेडाक परबी दिता हो ताणी एक स्टेप मारला म्हणून वर्सावळीचो हो प्रोग्राम ताणी दवरूचो एक कॅलेंडर इव्हेंट बाणावले खातीर करचे आनी बाणावलेन एक बरी दिशा दाखोवपी लिडरशीप हाडची जी लिडरशीप गोंयाक फुडें व्हरून पावतली हें करपाक हांव ताचे बरोबर सदांच आसतलो अशें हांव तांकां उतर दिता म्हाका हांगा आपयलां न्हय 2 उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं देव बरें करूं सर फॉर युअर काइंड वर्ड्स. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक माचयेर आसल्यांक आनी हो हेल्पिंग हँड्स हाची एक तुमकां हांव ल्हानशी उदाहरण दिता. हेल्पिंग हँड्स आयज येता व्हडलो इव्हेंट हाऊसीचो केला म्युजिकल शो हांगासर केला. हे हेल्पिंग हँड्स म्हणटात ते आपल्या फायद्याक करिनात पूण जे कोण गरीब आसात जो कोण दुयेंत पडला तांचे पासून ते वावुरतात आनी हांगासर कोणूच तरी खरोच आपूण दुयेंत आसा वो कितें आसा जाल्यार हेल्पिंग हँड्स आपल्या हेल्पिंग हँड्सान तुमकां आदार करतले. तुमी येवन तांकां तुमची नांवां दिवची. देखो आनीकदा मोठ्यान ताळे मारचे आमचे माचयेर आसल्यांक सगळ्यांक आनी तशेंच हेल्पिंग हँड बॉयज हांकां म्हाका कॅचिटन आनी लुईसा लागीं तांकां सगळ्यांक सगळो एस्कॉर्ट करूं. देव बरें करूं एंड थँक्यू सो मच फॉर युअर वॅल्युएबल टायम. थँक्यू सर.